सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयज आमचो सांतूस पासूस हे भेटेन तुमकां येवकार दिता. आमचो खेरीत येवकार आयज आमचे मदें फादर एरमितो रिबेलो तो पादविगार रायतूरचे इगर्जेचो आनी चेंज जाला. हांव आजून रायतूरा उरलो, आतां सद्याक कामुर्ली आहा लोटले लागीं थंयसर कामुर्ली इगर्जेचो पादविगार. आनीक आयज आमचे बराबर सांतूस पासूसाची भेट करूंक आनी आमकां नियाळ करूंक आदार दिवंक आयज आमचे मदें आयला. फादर तुका आमचे मदें मागीर मोगाचो येवकार तुज्या वावराचेर आनी तुजे भलायकेचेर आमी आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन आशिर्वाद मागता. आनी आयचे हे सांतूस पासूसाचे भेटेन संवसाराची शांती पासत खेरीत भाशेन मागुया. आनीक आयज जेजूच्या कोश्टांचेर आमी नियाळ करता आसतना हे जेजूचे कोश्ट इरान USA आनी इज्रायल हांचे मदें जें झूज पेटलेलें आसा तें थांबूंक आनी शांती जावंक खेरीत भाशेन मागुया. तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज दिवं. पादविगारान सांगलां हांव विगार खंयचो तो, पूण आपणाचो प्रोफेसर म्हूण सांगूंक ना. ताका फिलॉसॉफी शिकयलें हांवें राशोलचे सेमिनारीन. म्हजो स्टुडंट तो. आनी आदिस्तान ताका झाडां पेडांचो सारको चड मोग भुरगेचपणांत सेमिनारीन तें हांवें पळयलां आनी ताचेंच ताणें शिकोवप केलां. तर आज तुमचो सांतूस पासूस ह्या इगोर्जेंत समजून घेवया. सांतूस पासूस वी हॅव नॉट जस्ट कम टू ऑब्जर्व एंड सी द क्रॉस ऑफ जीसस or Jesus carrying the cross. We have come to take example from Jesus. जेजून कुरीस व्हेला आनी आमकांय आपलो आपलो कुरीस घेवन तो आपणा बराबर आपयता. सो वी हॅव कम टू फॉलो जीसस इन कॅरिंग द क्रॉस. हें आमी एक लिसांव कशें बरे भाशेन शिकून ह्या मिसांत वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज आमी 2000 वर्सां आदीं घडलेली घडणी आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा. जेजूच्या
जेजूच्या पातकाचो खुरीस घेवन कालवाराची वाट चोडटा. वाटेर तो आपल्या आवयक भेटता आनी वेरोनिका ओस्तोरी ताचे चुचुरे करून ताचे मुखामोळ पुसता. जेजू मोगान फारीक करता. आपले मुखामोळ तिच्या तुवाल्यार शापोवन दिता. थोड्यांक जायत ही एक सदांची परंपरा, पूण तशें न्हय. आयज लेगून ही जिवी आनी ताजी गोडणी ह्या बारादीक खुर्साच्या वजन जावन आसा आमची पातकां. जितले फावटी आमी जेजूक नाकारता, ताका अपमान करता, समूर्त मोडटा, तितले फावटी आयज लेगून आमी जेजूच्या खांदार खुरीस दिता. ताच्या हाताचेर खिळे मारता, ताचेर चेरबोण मारता. तो जोणेकल्यान आपल्या अंतस्करणाचेर नदर मारून इल्लोसो तरी जेजूचो मोगान फारीक करूंक प्रयत्न करूंक वावरूंक आमकां कृपा दी म्हूण ह्या मिसा भेटेन बापाचो आदार मागुया. आनी आतां ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना पयले सुवातेर पातकी म्हूण ओळखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमच्या पातकांचें भोगसणें मागुया. सोगलीं बरोबर म्हणुया. सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हडलो अपराध. ह्या सद बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव, आमची सोमेस्तांची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, क्रिस्ता सवे नव्यान जल्मल्ल्या सोमेस्तांक एक विचून काडलोली पोरजा आनी एक रायाळ याज्ञिकी कूळ तुवें केलाय. तूं फरमायताय तें करूंक आमकां मोन आनी बळ दी. ए पोरी, सासणीक जिविताक आपणायलोली तुजी पोरजा काळजाच्या भावार्थान आनी भक्तीपणाच्या कोरण्यांनी एक जावं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. एजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाचीं भुरगीं ज्या ज्या देशांत गेल्यांत थंयची तांकां भायर काडटलो. जोळी मोळी शिंपडल्यांत तांकां जमा करतलो आनी आपल्या काशा देशांत परतून हाडटलो. ह्या म्हज्या देशांत इस्रायलाच्या दोंगराचेर हांव तांचें एक राष्ट्र करतलो.
आनी सोमेस्तांचेर एकलोच राजा राजवट चलयतलो. 2 राष्ट्रांनी आनी 2 राज्यांनी ती दोशी आसची नात. कुड्ड्या देवाची बुजवण करून आपल्या नोश्ट्या कर्तुबांनी वो तातूंतली वा दुसऱ्या कसल्याच पातकांतली ती बसटोवची नात. तांणी जायते फावटी म्हाका नाकारला, तातूंतली हांव तांकां निवारतलों, तांकां नितळ करतलों. ती जातली म्हजी पोरजां आनी हांव जातलो तांचो देव. दावीद म्हजो सेवक तांचेर राजवट चलयतलो. सगल्यांक एकूच गवळी आसतलो. ती म्हज्यो आज्ञा सांबाळटली आनी हांवें दिल्ले कायदे पाळटलीं आनी ताचे पोरमोणे चलतलीं. जो देश हांवें म्हज्या चाकराक जाकोबाक दिलोलो आनी ज्या देसान तुमचे पुर्वज जियेल्ले त्या देसान तीं जियेतलीं. तीं तांचीं भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांचीं भुरगीं थंय जियेतलीं सोदांकाल. आनी दावीद म्हजो सेवक तांचो फुडारी जातलो. तांचे कडे एक शांतीचो करार करतलो, सासणांच्या सासणांक तोखपाचो करार. तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलों आनी तांकां वाडयतलों. आनी तांचे मोदें सोदांकाल म्हजें पवित्र बिराड करतलों. तांचे वयर म्हजें तिकाण करून हांव जातलों तांचो देव आनी तीं जातलीं म्हजीं पोरजां. आनी जेन्ना तांचें मोदें सोदांकाल म्हजें तिकाण आसतलें तेन्ना राष्ट्रांक कळटलें की इज्रायलाक पवित्र करता तो सर्वेस्पोर हांवूच. सर्वेस्पोराचें उतर. आमचो जबाब गायन करून जातलो. गोवळी आपल्या शेल्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. गोवळी आपल्या शेल्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. गोवळी आपल्या शेल्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रानो सर्वेस्पोराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक कशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायलो तोच ताका जमा करता जसो गोवळी शेल्यांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब. गोवळी आपल्या शेल्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्पोरान जाकोबा गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलिश्ट राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळी संतोशान बोब मारतली.
सर्वेस्पराची उत्तम देणी भोगूंक ती एकठांय जातली. जबाब: गोली आपल्या शेल्यांक राखता, तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं, तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक कुशलकाय भोगतली. तांचेर उदोन संपोवन तांकां हांव संतोश बरीत करतलो, तांकां बुजवून दितलो. तांची दुखां बरीत काळजां आनंदान भरतलो. जबाब: गोली आपल्या शेल्यांक राखता, तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. उद्गार. तुमची सगळीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घडात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे येवप सोबे आसूं. जुवावां परमणे शुभ वर्तमान. जेजून केल्लें तें पळोवन मारयेशी आयलोल्या जुदेवांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. पूण तांचे भितरल्या कांय जाणांनी फारिजेवांशी वचून जेजून केल्लें तें तांकां कळयलें. म्हणटच पुरोम याज्ञिकांनी आनी फारिजेवांनी आपली सभा भरली. तांणी म्हणलें, हो मनीस जायत्यो खुणां करून दाखयता, आनी आमी कितें करता? आमी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगलो लोक ताचेर विस्वास दवरतलो, आनी रोमी अधिकारी येवन आमच्या देव मंदिराचो आनी आमचे परजेचो भस्म करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो पुरोम याज्ञीक आसलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कांयच समजनात. सगळ्या राष्ट्रांचो भस्म जावचे परस परजे पासत एकलो मेल्यार अदीक बरें म्हूण तुमी समजच नात. हें ताणें आपल्याच मनांतलें म्हणलें ना, पूण त्या वर्साचो पुरोम याज्ञीक कसो ताणें अशें बाकीत केलें की जेजू परजे पासत मरचो आसलो, आनी न्हयच परजे पासत पूण देवाच्या आयज पयस पडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासत. त्या दिसा तावन ताका जिवेशी मारूंक ते येवजिताले. देखून जेजू जुदेवा मदें उक्तेपणी भोवना जालो, पूण थंयसरलो भायर सरून अरोण्या लागीं आसलेल्या प्रांतांत एफ्राईम नांवाच्या शारांत गेलो, आनी थंय आपल्या शिसां बराबर रावलो. जुदेवांची पासकांची परब लागीं पावलोली. आपली शुद्धी करूंक जायतो लोक गांव गांवांत तावन जेरुजाल्याक गेल्लो. तीं जेजूक सोदतालीं आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटालीं, तुमकां कितें दिसता, तो परबेक येतलो की ना? सुमयाचें शुभ वर्तमान. बाबा भयणीनो, आमचो व्हडलो शर्मा भायर जातलो, पूण हांगा ओपन कोण ना, इज नॉट ओपन.
हांगा भितर जेजूची इमाज आसा जाका आमी लाते भाशेन म्हणटा एक्चे ओमो, ओ पळय तुमचो मनीस. जीं उतरां पिलातान म्हणली जेजूक भायर हाडून लोकांक दाखयलो. जेजूक ताणें पयलो बांदलो. जेजूक ताणें पिलाताशी हाडलो, एरोदेशी व्हेलो, कायफासाशी हाडलो, पोत्तून पिलाताशी हाडलो. सो जीजस वॉज शॅटल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू एनादर. आनी मागीर पिलाताक दिसलें ताका इल्लो मार घालया. आनी मागीर लोक म्हणटलो आसूं पुरो आतां सोड. देखून जायत्यो सोयत्यो ही वॉज स्कर्च्ड मर्सिलेसली. आनी मागीर कांट्याचो मुकुट घालून जांबड्या आंगावलें घालून ताच्यो मस्कोऱ्यो केल्यो. आनी हें जाले उपरांत पिलात जेजूक भायर हाडटा आनी लोकांक दाखयता, ओ पळय तुमचो मनीस. आनी कसलो मनीस तो, ताचें रूप मनीसपणाचें गेल्लें. मन जात कशी तो दिसतालो. इतलो मार घातल्या उपरांत, इतल्यो सोयत्यो ताचेर मारले उपरांत, कांट्यांचें कोपेल घातले उपरांत, लुती तापडां मारल्या उपरांत दीस ह्युमन आस्पेक्ट गेलो. ही वॉज मोस्ट इनह्युमनली ट्रिटेड. आनी असलो मनीस पिलात प्रेझेंट कोत्ता लोकांक. आनी रावतालो पिलात कितें म्हणून, भोंगताचें सोड ताका आतां. पूण लोकांनी कितें म्हणलें, ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. आतां जेजूक ताचेर एक्युजेशन्स कितें हाडलोलीं, कसलीं घाराणी. एकल्याक 14 मनशाक तयार केलो आनी ताणें सांगलें, ह्या 14 मनशांक सांगलां आपूण मंदीर मोडटलो आनी 3 दिसांनी बांदतलो. जेजून तशें म्हणूंकूच ना. जेजून आपूण मोडटलो म्हणूंक ना. कशें जेजून म्हणलां तीं उतरां चेंज कोत्ता पळय. जे भाशेन सर्पेंतीन एवेक नाट्टाणा कितें म्हणलें, देवान तुमकां सांगलां खंयचेच झाडाचें फळ खायनाका म्हूण पत्तें केलें. देवान कितें सांगलोलें, सगळे झाडांचीं फळां खायात पूण उमक्या झाडाचें फळ खायनाका. आनी देंवचार आत्तें आसा तें पत्तें कोत्ता. देवान तुमकां सांगलां खंयच्याच झाडाचें फळ खायनाका म्हूण. दॅट इज द नेचर ऑफ द डेवल. आत्तें आसा तें पत्तें करपाचें. तेंच हांगाय आत्तें आसा तें पत्तें केलें. हाणें सांगलां म्हणटा एकलो 14 मनीस तयार कोत्ता, फॉल्स विटनस. जेजून म्हणलां की आपूण मंदीर मोडटलो आनी 3 दिसांनी बांदतलो. अशें जेजून म्हणूंकूच ना. कितें म्हणलोलें, तुमी मोडात, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव बांदतलो. आनी ही वॉज रिफरिंग टू हीज बॉडी, नॉट टू द टेम्पल. पूण टेम्पलाक देखून म्हणलें जाल्यार आपूण मोडटलो म्हणूंक ना, तुमी मोडात म्हणून सांगलें. आपूण बांदता. कित्याक जेजूची कूड ते मोडटात. दे आर क्रुसिफायींग, बट ऑन द 3rd day ही विल रिस्टोर इट बॅक टू लायफ. दुसरें कारण, सेकंड एक्युजेशन, देव निंदा, ब्लॅस्फमी. ते म्हणटात हो मनीस आनी आपूण देवाचो पूत म्हणटा, आपूण देव म्हणटा. सो ही इज स्पीकिंग ब्लॅस्फमी. पूण हांगाय ते चुकले. कित्याक जें प्रवाद्यांनी सांगून दवरलोलें तें सगळें जेजू विशीं सत जालें. पूण दे फेल टू सी
who Jesus really was. En ताचे कुड्डेपण, they were blinded. सो दोनूय एक्युजेशनां जेजूचेर हाडली ती रॉंग, फॉल्स. आनी विथ फॉल्स एक्युजेशन्स जीजस वॉज कंडेम्ड टू डेथ. प्रितीच्या भावा भयणीनो, फ्रॉम दीस रिफ्लेक्शन आमच्या जिविताक नेवर एक्यूज एनीबडी विदाउट नोईंग द फूल ट्रूथ. आमचें तोंड इतलें व्हांवता की इलेशें आमी पळयता आनी येदो व्हडलो जजमेंट करता. वी हॅव टू सी द ट्रूथ फ्रॉम डिफरंट एंगल्स. आमी आयकल्या ती काणी द एलिफंट एंड द ब्लायंड मॅन. एका कुड्ड्यान एलिफंटाच्या दोंग्याक दवरलो खंय आनी ताणें म्हणलें एलिफंट इज लायक ए पिलर. दुसऱ्यान खंय दुसरे ब्लायंड मॅन ताणें एलिफंटाचे शेंपडेक दवरली आनी ताणें म्हणलें खंय एलिफंट इज अ ब्रूम, इज लायक अ ब्रूम. तिसऱ्यान ताचे कानाक दवरलें खंय आनी एलिफंट हांसुडपाचें सूप. So they failed to see the totality of the reality. And that is what is happening with us many a time. आमी पूर्ण सोत नको आसतना उलयता आनी दुसऱ्यांचेर फाल्स गाराणी घालता. जेजू बरो गोंवली. भावार्थांची मागणी. जेजू बरो गोंवली. आपले मेंढरान पासत ताणें जीव दिलो. ह्या ताच्या गोवळीकपणाक आमच्या भाग्यवंत बापान, गोंवळी बापान आनी याज्ञीक भावांनी कांड मारला आपल्या पोरजेक बरे गोवळी त्या जावंक, तांकां जाणव्या आनी कृपा वाडय म्हूण बापा लागीं मागुया. राय कारभार चलयतल्यांनी स्वताच्या नितीच्या आनी प्रामाणीकपणाच्या उजवाडान जोगडी झुजां सोंपोवंक, आख्ख्या संवसारांत शांती सोवस्काय हाडूंक, तांकां पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शन दाखोवंक आमी बापाचो आदार मागुया. आमच्या जिवितांत कोश्ट, दुख, अडचण्यो येतात तेन्ना आमचेर आकांत येता. ह्या वेळार जेजूच्या कोश्टाचो नियाळ करून, भावार्थाची पावलां मारून तांचेर जोयत व्हरूंक बापाचो आदार मागुया. आमच्या दोळ्याळ मुखार दिसता ते रचनेचें निसणतोण आनी कोश्ट ओडकून घेवंक, हे रचनेक राखूंक आनी सांबाळूंक आमी काळजीदारपणान हो वावर करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया.
मोगाळ बाप्पा, तुज्या भुरग्यांची मागणी दयेन आयकून घे. खेरीत भाशेन आमी मागता, हें झूज जें चलता, इज्रायल US एगेन्स्ट इराण, तूंच सायबा मनशांची काळजां बदल आनी हें झूज कोबार कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं बेटोवण्या वेळार नांव घेवया. C35 पेज 43. C35. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें मोशें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बाप्पाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. सर्वेस्परा, आमच्या उपासाची दानां तूं स्विकार कर. तांचे वरवीं आमचीं पातकां धुवन वचून तुजी कृपा आमकां फावो जावं आनी तुज्या सासणीक बासावण्यांक आमकां पावो म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सोवें आसूं. तुमचीं काळजां उबारात. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोरकाळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपासा वरवीं आमी तुका दिन वासूंक तुजी खोशी जाली. हाचे वरवीं आमचें पातकी गोर दोमावून आनी आमकांच उणें करून दुबळ्या धाकट्यांक जेवण वांटून तुज्या उदारपणांची देख घेवंक आमी पावतले. देखून मेजूंक जायना तितल्या देवदूतां सांगाती एका ताळ्यान तुजे मोहिमेची स्तुती आमी गायता. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड
आनी रगत. कोश्ट मरण सोंसूंक आप खोशेन तो पराधीन जाल्लो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ. देखून सर्वेस्परा सुमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवंतपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतलोल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बाग्योन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणींचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बाग्योंत आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, बाग्योन जुजे तिचो पोती, बाग्योन धर्मदुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बाप्पा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. कोमिनावांचो साक्रामेंत तयार जाला. साक्रामेंत फावो त्या मानान रेस्पेतान आमी घेवचे पासत आमचे बाप्पा म्हणून बरी तयारी करुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यान बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुमयाची शांती सदांच काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुबागी. सुमया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण ह्या कुतोर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुज्या वैभवाक आमी काल्तिकायेन उलो मारता. जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताच्या जेवणान आमकां पोसताय, तशें ताच्या देव सैमांत आमकां वांटेली कोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशी बसुया. भाव भयणीनो, आयज सांत पासूसाची समोरमणी आमचे फिरगोजीन आतां मीस सोंपल्या उपरांत आमी पुरसांव काडटले. आमचे कॉन्फ्ररीची भाव भयणां जे भशेन आमकां वाट दाखयतात ते सगल्यांनी ती मांडावळ सांबाळची म्हूण मागता. चोत्राय धरची. फाल्यां सकाळीं आमी सोमया जेजूच्या कोश्टांचो आयतार मनयता. पयलें मीस जातलें 6:45 वाजता आनी दुसरें मीस जातलें 8:30 वाजता. ह्या दोनूय मिसांचे मदें म्हणल्यार 8 वाजता ताळयांचेर आशिर्वाद जातलो. गेल्ल्या वर्साक उगडास केल्लो ते भशेन येता आसतना जण एकल्यान आपली ताळी वा आपली चुट्टी, एक चुट्टी पासून काडून घेवन येयल्यार जाता. बेस्ती येवन आमचे हात बेस्ते कवळून आमी रावची न्हू. हातीन तुमच्या जण एकल्याच्या एक चुट्टी नाजाल्यार जी ताळी तुमी हाडटात ती आसची. आनीक त्या ताळयांचेर आशिर्वाद जातलो 8 वाजता आनीक दुसरें मीस जातलें 8:30 वाजता. तशेंच फाल्यां सुमार 10 वाजता आमचो जो कोर्स चालू आसा ग्रीन गार्डियन्स, तातूंतलो आमचो एकलो भाव दाबोलेचो सायरस आपणाचो प्रोजेक्ट कसो दाबोली कॉपेलाच्या फाटल्यान जी आख्खी सुवात आसा आनी थंय कचरो आसा, उदकान जो कचरो पडलेलो आसा ते निवळ करपाचो ताणें आपलो प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा एज पार्ट ऑफ ग्रीन गार्डियन्स कोर्स. आनी तातूंत कम्युनिटी इनवॉल्वमेंट जावपाक जाय. देखून तुमकां सगल्यांक उलो जाता तांणी भाग घेवंक हें निवळ करपाक. ही आमची बे आहा दाबोली कॉपेलाच्या फाटल्यान, थंयसर ही नितळसाण करपाचें काम सकाळीं 10 वाजता जातलें. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा येवन दर्या निवळ करपाक तुमी भाग घेवंक. मीस जाल्या उपरांत आमच्या कॉन्फ्रर भाव भयणां लागीं मागता सगळी मांडावळ सांबाळूंक. उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सोवी आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा.